बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जो असलो जो असा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, एमिसान मांडू घेतना एंटनी जॉकी आणि अनुन्सिया सांव फेर्नांदीस आमच्या भयणी भावां पासत मागुया सर्गीच्या बापान तांकां आपली शांतीन घेवं. तशेंच मागुया ऑल्विन डिसुजा हो आपलो 21वो वाडदीस समारंभता ताचेर भरपूर देवाचो आशिर्वाद आपल्या जिवितांत देवाची खुशी देवाचे उतराक जागो दिवंक ताचे पासत मागतना मारिया क्रिस्टिना रॉबर्ट्स ही आमची भयणी पासत मागुया बरी भलायकी आनी काळजा मनाची शांती तिका तिच्या वाडदिसा समयार आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन आमी वांटो घेवन देवाचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड जावंक देवाच्या उतराक आमी पीक दिवंक तयार आसून आमकां कृपा मागून घेवया. हांव पातकी सोय पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्योन सदांच वार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया. आमचे एकेकाच्यो गरजो हे जमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. सोर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा,
सगळ्यो आमच्यो कोन्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायश्यो कर. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कोन्यांनी बरोवन वचूं हें आमी मागता आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. एब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. दर एक यादनीक धार्मीक रिती पाडूंक दिसपट्टी मंदिरांत आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शोकनांत तसल्यो भेटोण्यो परतून परतून समर्पिता. क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच योद्न केलो आनी तो आतां देवाच्या उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मानांक देव ताच्या पांयां तोडा घालतलो ते घोडेची वाट पळयत आसा. म्हणटच एकाच योजना वरवीं नितळ केल्ल्यान तांकां सासणांक ताणें सोपूर्ण केली. आनी हाचे विशीं पवित्र आत्मोय आमकां गवाय दिता. पयलीं तो म्हणटा, त्या दिसा उपरांत हांव तांचे कडेन करार करतलो तो असलो म्हणटा सर्वेस्पर. तांचे काळजांत हांव म्हजे नेम कायदे घालतलो आनी तांच्या मनांत ते रिगयतलो. उपरांत तो म्हणटा, तांच्या पातकांचो आनी खोट्या कोरण्यांचो हांव आनीक उगडास करचो ना. पातकांचें बोगसणें मेळ्ळें म्हणटच तांचे खातीर आनीक भेटोण्यो करची गरज ना. देवाचें उतर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. मेल्कीजेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणांक सासणांक. म्हणुया, मेल्कीजेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणां सासणांक. म्हज्या सोमयाक सर्वेस्पराचें उतर हें. म्हज्या उजव्या हाता बस. तुज्या दुस्मानांक हांव तुज्या पांयां तोडा घालतां. जबाब. मेल्कीजेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणां सासणांक. सियोनातावन सर्वेस्पर राजपदवेची बेत काटी तुज्या हातान दिता. तुज्या शत्रू वयर राजवट चलय. जबाब. मेल्कीजेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणां सासणांक. जोल्मान थावन तूं राजा. पवित्रतायेन परजोडीत. फांत्या आदीं दोवा वरी तुका हांवें जोल्म दिला. जबाब. मेल्कीजेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणां सासणांक. सर्वेस्परान सपूत दिलो. दिल्लें उतर तो बदलचो ना. मेल्कीजेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणां सासणांक. जबाब. मेल्कीजेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणां सासणांक. उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वंपी. जाका तो मेळटा तो सासणांक तोखता. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू दर्याचे वेळेर नव्यान शिकोवंक लागलो, पूण लोकांचो येदो व्हडलो जमो ताचे सोशी एकठवलो की तो ओड्यार चडून बसलो आनी सगलो लोक धोडेर उदकाचे देगे पुऱ्यान रावलो. ताणें तांकां सोबार शिकवण्यो वोपारींनी दिल्यो आनी शिकयता शिकयता ताणें अशें म्हळें, आयकात. एक वोंपी वोंपूंक गेलो आनी वोंपतना थोडे बी वाटेचे देगेचेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन तें खेलें. दुसरें जोबोरशी माती नासली तसले खोडपी जमनीर पडलें आनी मातयेची खोलाय नासली देखून तें बेगीन किल्ललें, पूण वत येतूच करपलें आनी मुळां ना देखून तें सुकलें. दुसरें कांट्या मदें पडलें, कांटे वाडले आनी तांणी तें दामून दवरलें आनी पीक जालें ना. हेर बरे जमनीर पडलें, तें किल्ललें आनी वाडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हळें, आयकूंक कान आसलेल्यांनी आयकुचें. आनी तो एकलो आसलो तेन्ना, 12 बरोबर तो आसलो तेन्ना ताचे सांगाताक आसलेल्यांनी ते वेपारीची समजणी ताचे कडेन मागली. आनी ताणें म्हळें, देवाच्या राज्याचे गूट ओळखूंक तुमकां दिलेलें आसा, पूण भायर आसात तांकां पळयता पळयता तांकां कांयच दिसना जावं आनी आयकता आयकता तांकां कांय समजना जावं. नाजाल्यार ती आपलें जिवीत बदलीत आनी तांकां भोगसणें मेळत देखून सगळे वेपारींनीच सांगप. मागीर ताणें तांकां म्हळें, ही वेपार तुमी नकळत, तर हेर सगळे वेपारी तुमी कशें जाण जातल्यात. वोंपी वोंपता तें उतर. जीं कोण उतर वोंपलेले वाटेर आसात तीं, तांणी तें आयकना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी ताचे काळजांत वोंपलेलें बी काडटा. तेच परी खोडपी जमनीर वोंपलेलें बी घेतात तीं उतर आयकतच रोखडोच खुशालकायेन ते मानतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळनात आनी चड बेगीन ती तोगनात. उपरांत उतराक लागून कास्त वो दुमाळो येना फुडें तांचो भावार्थ रोखडोच हालता. कांट्या मदें वोंपलेलें बी घेतात तसलीं आनीक आसात. ती उतर आयकतात, पूण संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेची भूल आनी हेरां वस्तूंची आशा येता आनी उतर दामून दवरता आनी ताका पीक जायना. बरे जमनीर वोंपलेलें बी घेतात तीं, तें उतर आयकतात, तें मानून घेतात आनी पीक दितात. एकाक 60, एकाक 30 आनी एकाक 100. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आमी तुका बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वोंपी. जाका तो मेळटा तो सासणांक तोगता. बाबा भयणीनो, आयच्या उद्गाराक आमी श्लोक म्हणा, बी देवाचें उतर आनीक जेजू तो वोंपी. खंय वोंपता जेजू? आमच्या एक एकल्याचे काळजांनी. आमचें काळीज जावन आसा शेत. संवसारांत आसलेल्या मनशांक एके भाशेन 4 भागांनी जेजू वांटा ही वेपार सांगतना. आसात म्हणटा असले मनीस जे हें उतर घेतात
पूण सैतान तांचे काळजांतले हें बी रोखडेंच काडून उरता. आसात म्हणटा मनीस आनीक थोडे जे उतर मानून घेतात खुशाल जातात, बरें दिसता. आमी म्हणटा जायते फावटी सेर्मो बरो जालो, आमी रेतीराक वेता पोडटा वो खंय बरो जालो म्हणटात रेतीर. 2-3 दीस वो एक सुमान 2 सुमाना बरी भाशेन आमी रावता आनी मागीर गेलें सगळें काबार. आमी मेजमाली सांग म्हणटा पुर्तुगेज भाशेन, पोत्तून थंयच गेल्या. आसात म्हणटा दुसरे मनीस उतर बांदून घेतात, खुशाल जातात, पूण जिविताची चाल बदलच्या वेळार सगळे तरेच्यो दास्ती तांकां येतात आनी फोड दिवंक पावना. गिरेस्तकायेची भूल, संवसारी वस्तूंची आशा, जायतें कितें आमचें करचें आसा, आमी सारकीं बिजी आसता, देवाच्या उतराक पीक जायना. ह्यो संवसारी दास्ती हें बी चेपून दवरतात, कांट्या मदें पडलेलें बी. बरे जमनीर पडलेलें बी पीक दिता, एकाक 30, एकाक 60, एकाक 100. भाव भयणीनो, ह्या जोम्यान आमी सगळीं आसलेलीं देवाक जाय. घोडये उत्तम तरेन पीक दिवंक जायना, 30% तरी आमच्यांनी जाता आनी हें करूंक आमचें हुस्कें जावंक जाय. देवाचें उतर जें आमच्या काळजांनी जेजू वोमता ताका आमी वैकाद दिवंक जाय. वैकाद दिवंक उक्तें मन, उक्तें काळीज आमकां आसूंक जाय. आमच्या जिवितांतलो पातकाचो काळोख पयस जावन जेजूच्या उतराचो उजवाड आमकां मेळूंक जाय आनी उजवाडान आमचें जिवीत आमी चलोवंक जाय. देखून म्हणटा आमी देवाचें उतर आमच्या पावलांक एक उबारलेलो दिवो. देवाचें उतर आमच्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. बाबा भयणीनो, आज आमी हो नियाळ करतना आमचेरूच नदर मारुया. आमी खंयचे कॅटेगरींत आसा. पयले कॅटेगरींत देवाचें उतर वाटेर पडलें, मेरेचेर पडलें, लोकांनी तें माडयलें, वारेवेल्या सुकण्यांनी तें केलें, हातून आसा. कोडपी जमनीर पडलेल्या बियां मदीं आसा, कांट्या मदीं आसा, वो बरे जमनीर पडलेलें बी कशें आमी हे बियांक पीक दिवंक आमचे प्रयत्न जातात. देवाचें उतर सायबीण मायन आपल्या काळजांत मानून घेतलें, 100% पीक दिलें. देवाचें उतर तिचें सगळें फोडवून आनी फुलवून जालें. आमच्या जिवितांत अशेंच जावं तेच मायमारीचो आदार मागून हे मिसांत वांटून घेवया. भेटवणीच्या वेळार गायन गावया आसा जेजू आसा जेजू. C4 पेज 29. C4 पेज 29. Garza, tu
Aça Gesù, tuwe dilo curvo tu so. भयणी भावनो ही आमची बॅच सरपदवीदार देवा बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो मूड मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची देणी आनी आमची दानां मानून घे. ताचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवीदारान सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार दीस रात तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गाली संवसार भरला तुज्या महिमावान. उजळगे तुका जय जय. जे नावी येता ताका जय. उजळगे तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रोगत. पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपी तुमचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव मणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माय सांगती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोमदूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका
सासणांच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजी अशी सरकार जाता तशी संवसारांचो आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां दी वाद दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत लेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सर्वाखेदांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोमतांक मुळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी. तूं सिकाय कोटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणांच्या ससनांक जेजूची शांती सदां काल तुमची सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची कुणां दिवया. देवाचे शिले वस्तू जेजू देवाचें उतर सासनीक बापाचो शब्द ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन आमच्या जिवितांत बरीं फळां दिवपी आमी सुभागी. कम्युनाच्या वेळार गायन गावया. बावाटाचे दोले D5 पेज 49. D5 पेज 49. बावार्दाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. तुका मोडून बघू आमकां जागोय जेजू. बावार्दाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. तुका मोडून बघू आमकां जागोय जेजू. दिसता दोवोडो दिसता तांको सोरो शोधाव जेजूची कृपा ताचे जिवेर
वरदाचे दोळे आमकां तुमी जेजू तुका मोडून बघून आमकां जागोय जेजू वरदाचे दोळे आमकां तुमी जेजू तुका मोडून बघून आमकां जागोय जेजू प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. हे तुज्या भोव व्हडत्या देण्यांत आमची खरी व्हडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदां भोगूंक आमकां फाव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडपकार. शॉर्टाक गायन गावया. T21 पेज 213. T21 पेज 213. जगात आमची आदारीन तूं सगळ्यांक आमकां दोर्सावाडू बेसाव घाल भितर घराब्यान सुकोश्टांतली सदांच विवाद बेसाव घाल भितर घराब्यान सुकोश्टांतली निवाद पेरपेर सुकूर जाय